कशें जाता नक्कीच पिवपाच्या उदका संबंधी चिंता काळजी आसूंकच जाय, पण परत परत तेच प्रश्न घेवन लोकां भितर एक भिरांकूळ वातावरण तयार जावपाक जाय. साळावलेच्या डॅमाक आमचे कडेन कमीत कमी 1.5 म्हयन्याचे उदकाचो स्टॉक आसा. फक्त प्रॉब्लेम जे आशिल्लें मातशें तें अंजुना. आतां येवचे पयलीं पणजेच्यान येवचे पयलीं फोन केल्लो वाटेर म्हाका म्हायती मेळ्ळी त्या प्रमाणे हांगसरल्या महाराष्ट्रांतल्यान जो कितें थंय पावस पडलो त्या उदल्यान न्हंयचें उदक आसा पळय न्ही तें उदक विर्डी न्हंयचें उदक आमच्या पडवसे ट्रिटमेंट प्लांटाचेर पाविल्लें आसा बरे प्रमाणात. आनी त्यामुळे अंजुणेक जरी उदकाचो एक कमी जरी आसलें जाल्यार आमकां पडवशे प्लांट जो आसा पळय न्ही त्या प्लांटाची उदकाची कमी ना. अंजुना कितलो स्टॉक आसा आतां सद्या कालचो रिपोर्ट आसा त्या प्रमाणे 10% उदकाची टोटल स्टोरेज आसा ताची 10% आमचे कडेन सद्याक कितले दीस पावपाक शकता? ती मुखार आनी 15 दीस पावपाक शकता. 15 दीस पावू पावपाक शकता. साळावले डॅम 1.5 म्हयनो. पण आता सकाळी जी म्हायती मेळ्ळ्या त्या म्हायती प्रमाणे विर्डी जी न्हंय आसा त्या न्हंयचें उदक जें आसा पळय न्ही तें आमच्या पडोशे पाविल्लें आसा. ते डॅमाचें डिसल्टिंग जें आसा पळय तें आजून तुमी कित्याक हातीन घेयना? ना लक्षांत घेयात तें आमी आमच्या लेवलाचेर हांगसर करूंक शकना. ताका डॅम जो आसा पळय न्ही हो सेंट्रल गव्हर्मेंट जें आसा पळय न्ही सेंट्रल वॉटर कमिशन ताजे अंडर येता तांची परमिशन घेवचें पडटा. आमी अंजुना डॅमाचें आसा पळय न्ही ती परवानगी मागल्या मुखार 2 ते 3 म्हयन्याक तो प्रोसेस जातलो आनी चड करून आमकां फुडली सिजनाक म्हणजे समर सिजन जातलो न्ही तेन्ना आमकां तुगेले अंजुना डॅम आसा पळय न्ही ताजें डिसिल्टींग करपाक मेळटा. आनी साळावलेक तशी विशेष डिसिल्ट ना. सिल्ट जें आसा पळय न्ही तशें मोठ्या प्रमाणांत ना, पूण तरी आसतना ताजेय बी स्टडी करपाक लायल्या आनी तोय बी रिपोर्ट आयलो जर जायत हांव सेंट्रल गव्हर्मेंटाक फॉरवर्ड करतलो. तांची मान्यताय घेवन ते आमी करची पडटा. सी गोंयांत एक बरेपण आसा आमकां तें म्हटल्यार कितें जून जुलय ऑगस्ट सप्टेंबर हे 4 म्हयने भरपूर पावस पडलो त्यामुळे आमी जी कितें गंदगी करतात व्हाळांक आसूं किंवा एखादी न्हंयक आसूं ही सगळी निवळ जावन वता वॉश आवट जाता. तर आतां आमकां मुखार काही उपाय घेवचे पडटले जेणे करून STP प्लांट आसा पळय न्ही ते साळ न्हंयचेर घेवपाचे. त्या नजरेन हांवें म्हजे कडल्यान म्हणजे WWI डिपार्टमेंटाचे 2 प्रोजेक्ट घेवपाक केल्यात आनीक आमचे PWD मिनिस्टरा मार्फत 2 ताणी प्रोजेक्ट घेवपाक केल्यात. अशे 3-4 प्रोजेक्ट जर STP जाले जर जायत जाल्यार म्हाका दिसता की साळ न्हंयचें जें कितें हें आसा पळय पोल्युशन आसा तें खूब मोठ्या प्रमाणांत कमी जाता.